नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आनी तुमकां सेट पयल्या कळटा आसतलें दिवाळेचो प्रोग्राम. पण दिवाळी जाली आनी आमी कसलो प्रोग्राम करता काय म्हणटले तुमी. हो असो प्रोग्राम जो दिवाळे उपरांतूच करपाचो. कारण आमी अशी एक गजाल आमच्या वाचकां खातीर घेवन आयल्यात जाचें ट्रेडिशन गोंयाक हाजी खूब पयलींसावन आसा. पण आमी तातूंत भितर खूब नवीन एडिशन्स केल्यात. आनी नवीन एडिशन्स केल्या म्हळ्यार कितें, आमी दर वर्साक आतां 3 दिवाळी अंक पब्लीश करता. आमी गोंयांतले एकमेव मिडिया हावस जे वर्साक 3 दिवाळी अंक पब्लीश करता. त्याच बरोबर गोंयांतल्या आनी जगांतल्या एकमेव कोंकणी दैनिकाचो दिसाळ्याचो दिवाळी अंक आमी पब्लीश करतात. गोंयांतलो एकमेव इंग्लीश दिवाळी अंक आमी पब्लीश करतात. आनी त्याच बरोबर आमचो दर वर्साक एक वेगवेगळ्या क्रिएटिविटीन सजिल्लो एक नेमको विशय घेवन आमी मराठी दिवाळी अंक पब्लीश करतात. आनी आमच्या सगळ्या वाचकां खातीर ही पर्वणी. कारण तातूंत भितर आनी एक गजाल आसा. आमी फक्त 3 दिवाळी अंक पब्लीश करनात, आमी 3 वेगवेगळ्या भाशांनी दिवाळी अंक पब्लीश करतात. सो जांकां जी भाशा सोंपी दिसता, संवकळीची दिसता, ते तो दिवाळी अंक घेवपाक शकता. पण असं कितें, हांव ही जी 3 पुस्तकां मुद्दम तुमकां दाखयतां. आनी ही जर तुमी पळयलीं, हो आमचो भांगरभूंयचो दिवाळी अंक पळोवपाक शकता. सुंदर मुखपृश्ठ आसा. हातूंत भितर कितें आसा तें आमी भांगरभूंयच्या संपादका कडेन उलोवन जाणून घेतले. दुसरो म्हजे कडेन जो आसा तो आमचो गोवन वार्ताचो दिवाळी अंक. आनी ह्या वर्साक खूब इंट्रस्टींग गजाली ह्या दिवाळी अंका भितर आसात. गोवन वार्ताचे न्यूज एडिटर म्हजे बरोबर आसात, तांचे कडच्यान जाणून घेतले. आनी तिसरे आमचे बरोबर आसा आमचो इंग्लीश दिवाळी अंक, एकमेव गोंयांतलो इंग्लीश दिवाळी अंक. आनी द गोवन एवरीडे आमच्या इंग्लीश दिसाळ्याचे एडिटरूय आमचे बरोबर आसात. सो हांव सगळ्यांत पयलीं तिगी जाणांची नांवां घेवन वळख करून दितां आनी मागीर आमी कितें घेवन तुमचे म्हऱ्या आयल्यात तें दाखयतात. पयलीं आसात आमचे बरोबर गोवन वार्ताचे न्यूज एडिटर सचिनबाब खुटवळकर. सचिन, वेलकम. दुसरे आसात म्हणजे बरोबर द गोवन एवरीडेचे संपादक जोयलबाब आफान्सो. आनी तिसरे आसात म्हणजे बरोबर भांगरभूंयचे संपादक महेशबाब दिवेकर. महेशबाब, वेलकम. हांव महेशबाब सुरवात तुमचे कडच्यान करता, कारण कोंकणींतल्यान आमी सुरवात करया, थंयच्यान आमी मराठीचेर या आनी मागीर आमी इंग्लिशीचेर या. सो ह्या वर्साक भांगरभूंयन वाचकां खातीर कितें दिलां? कारण म्हाका पळयतना, नदर मारतना, विस्त मारतना खूब वेगवेगळ्यो गजाली दिसतात. पण तुमी मुद्दम सांगात की कितें आसा वाचकां खातीर. हो आमचो 5वो दिवाळी अंक. आमी 21 सुरू केल्लो, 21, 22 ते 5वो. हातूंत नवोदितांक आमी स्थान दिलां. कारण हांव पासून पयलीं पासून हांव बरयतालो, म्हाका अनुभव आहा की नवोदितांक कोण स्थान दिना दिवाळी अंकाक. मागयल्या शिवाय ते जेन्ना मागता तेन्नाच लेख घेता, कथा कविता घेता. पूण आमी जायरात दिल्ली तशी कोण दिना सहसा की भांगरभूंयचो दिवाळी अंक येता. आमी ह्याच वर्सा न्ही पयल्या वर्सा दिल्ली की कोणाक बरोवपाचें येता आनी बरें अशे भरपूर लेख येता. जवळ जवळ 10 लेख, 5 कथा अश्यो उरता. इतले छापपाक मेळना हें जाता. पूण आमी थोड्या कडल्यान मागून घेता. पूण थोडे ते धाडटात अशें ना, थोडे धाडटा. ह्या वर्सा दिपक लाड एक आमचो बरो बरोवपी, ताणें ऋषींचे उपदेश म्हणजे ऋषी मुनी आमच्या हिंदू संस्कृतींचे लोकांक खबर आसा, थोड्याकूच लोकांक खबर आहा. पूण तांणी कितें कार्य केलां ते थोडे ऋषी भितरले शास्त्रज्ञ फुडले आशिल्ले, तांचे भितर डिटेल म्हायती आहा. ताणें प्रत्येक ऋषी 2 लेडीसूय आहा भितर, बायलोय, गार्गी आनी संघमित्रा अशी 2-3 जाणां आसा, ते एक आसा. मागीर संवसारीक साहित्याचेर सटकूर कोण बरयना कोंकणीन चुकून, पूण शैलेंद्र मेहतान डिटेल बरयला लेख. संवसारीक साहित्य, ताच्या फुडलीं आव्हानां, बरो लेख आहा, प्रत्येकानी वाचपा हरकत. समकालीन संवसारीक साहित्य. मागीर डॉक्टर जयंती नायक आनी आमगेले गोरवां पर्व म्हणजे आदल्या काळार लोक गोरवां पोसताले, प्रत्येक घरान गोरवां आसतालीं. बरोबर. पूण आतां ना ती, खूब कमी जाल्या. पूण हो लेख वाचतकीर आदल्या काळान चल्लो मनीस म्हणजे भावना विवश जाता. इतलो बरो बरयला ताणें लेख. तो एक मागीर इतल्याचेर हांव थांबयता, आनी डिटेलां भितर या. कारण तुमी आदली काळाक म्हळें म्हणून त्याच विशया वयल्यान हांव सचिना म्हऱ्या येता. तुमी आदलो काळ आनी तुमगेलो विशयूच असो आसा की म्हाका, हांव चाळटालो दिवाळी अंक, मागीर म्हाका कितलो टायम गेलो तो कळना.
तुमी एक दाखयता तुमकां हांगा आदले गोंय आनी आतांचें गोंय असो तुगेलो हो दिवाळी अंक आसा आनी हाजी संकल्पना सचिनान मुद्दम आमकां विस्कटावन सांगची. हें कितें आनी कित्याक लागून मठग्राम ते मडगांव आसा, पणजेन सुरवात जाता, वास्कोचेर वता. सचिन बाब कितें हें सांग, मुद्दम सांगा आमकां हाजो कॉन्सेप्ट कितें, कित्याक हो कॉन्सेप्ट घेतलो आनी फायनली हातूंत कितें उतरलां. दर वर्सा आमी आमचे एडिटर पांडुरंग गांवकर हांच्या मार्गदर्शना खाला एक नवो विशय लोकां मुखार हाडटा आनी आमचो एक यत्न आसता की कितें तरी लोकांक वेगळे आउट ऑफ दी फ्रेम वचून कितें तरी वेगळें दिवपाचें. म्हटल्यार जी परंपरा आसा दिवाळी अंकांची तातूंत जाता कितें की लोक सरधोपट जी कितें रचना आसा पळय दिवाळी अंकाची तेतून त्या प्रमाणे वैचारीक लेख बी दिता. पूण आतांचें जें जनरेशन आसा तेचे खातीर कितें तरी आमी वेगळें दिवपाक जाय आनी हो विशय सगळ्या एज ग्रुपाक रिलेट जावपाक जाय. म्हणजे आमी जेन्ना सांगतले की पयलींचें गोंय कशें आसलें त्या वेळार लोकांक तो विशय जाणून घेवची मातशी इच्छा आनी आसतली. सो पांडुरंग गांवकर हाणें म्हटलें की आमी स्टार्ट करया पणजेच्यान, पळोवया कितें आमकां रिस्पॉन्स मेळटा जे बरोवपी आसा तेंचे कडल्यान. सो आमी बरोवपी लोकांक कॉन्टॅक्ट केलो आनी म्हटलें तुमचे कडल्यान कितें मेळपाक शकता. सो आमकां सांगपाक बरें दिसता की फक्त पणजी न्हू तर मडगांव, फोंडा, वास्को, मागीर म्हापसा, बिचोली ह्या शारांतल्यान आमकां बरे लेखक मेळ्ळे आनी तांच्यांनी बरे पद्दतीन थंयची शहरां पयलीं कशी आशिल्ली. म्हणजे आयज जर पणजे आमी पळयत जाल्यार ती स्मार्ट सिटी आमी म्हणटा, स्मार्ट सिटीच्या दिशेन ती वयता. म्हणल्यार आमी पळयता की खुबश्यो हांगा डेव्हलपमेंट जाता आनी आमकां एक भारतांतले 100 शहरांतले एक स्मार्ट सिटी आमी म्हणून पळयता पणजे कडेन. पूण पयलींची पणजी कशी आशिल्ली म्हटल्यार आयज जर आमी कोणाक सांगपाक गेले की बाबा महालक्ष्मीच्या देवळा मेरेन मांडवी न्हंयचे उदक वयताले जाल्यार आयज कोण विश्वास दवरूचो ना. मागीर रायबंदराच्यान ताळगांव येवपाक लोक व्हडयांनी येताले, हे जर कोणाक सांगले जाल्यार नाच म्हणटले, कित्याक आमी सांतिनेज खाडी आसा तिचो नालो करून दवरला. सो ह्यो ज्यो गजाली आसात ह्यो हेतून आसात आनी हे सांगपाच्या फाटलो आमचो एकच यत्न आसा की पयलींचे दायज आसात आमचे हितून. म्हटल्यार पयलींचे कशें आसले फोंडा, म्हापसा वा आमची बिचोली, पूण ताचे वांगडा आमचो हो सांगपाचो यत्न आसा की आमी जे नवे स्विकारत वयता सो ते नवे स्विकारता आसतना फाटले सोडूंक जायना आनी फाटल्या लोकांनी कशी आमची गांवां जावं शहरां राखून दवरलेली ताचेर आमी अभ्यास करपाची गरज आसा. हो आमचो पयलो कन्सेप्ट हेचो. आनी एक गजाल म्हाका दिसता हातूंत भितर सुंदर आसा ती म्हळ्यार फोटोग्राफ्स आसात पयलींचे. म्हळ्यार प्रत्येक शहराचे म्हळ्यार हांवें सहज पळय ओपन केलें आनी म्हाका वास्कोचे पन्ने फोटोग्राफ्स पळय हांगा दिश्टी पडटात आनी हांगा दोनूय आसात. वास्कोचो जोशी चौकय आसा आनी वास्को बाजारय आसा. हो आमकां काय बरो हांगा दिश्टी पडटा. प्रत्येक शाराचे गोंयांतले अशे वेगवेगळे फोटोग्राफ्स, पयलीं ही शारां कशीं दिसतालीं, पयलींचे आमचे लँडमार्क मॉन्युमेंट्स कशे दिसताले, त्या वेळची परिस्थिती कशी आशिल्ली, ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसात ह्यो सगळ्यो गजाली हातूंत भितर दिश्टी पडटात. म्हळ्यार तुमी खंयचेंय पान जरी काडलें हातूंत भितर जाल्यार तातूंत भितर सुंदर सारकी गोंयच्या वेगवेगळ्या शारांचें हांगा पळोवपाक मेळटा. वास्कोची तर इतली सुंदरच दिसता. हांव मुद्दम सांगता की कमी वास्को आनी कमी लोकवस्तीचे झाले शहर ह्या टायटला खाला वास्कोचे खूब पयलींचे मुद्दम पळयात खूब पयलींचे फोटोग्राफ्स हातूंत भितर आसात. आनी हो दिवाळी अंक जो आसा खूब सुंदर आयला. डिटेला भितर या आनी कितें आसता हातूंत भितर, फक्त इतलेंच ना, खूब इंट्रस्टींग गजाली आहा त्यो कितें ताजे भितर या. पण ताजे पयलीं हांव जॉयला मरे वता. म्हाका जॉयलाची एक गजाल बरी दिसता, तो वेगळ्याच तरेन दिवाळी अंक काडटा. पयलीं म्हळ्यार एकच दिवाळी अंक आमचो गोंयांतलो अपुर्बायेचो इंग्लीश आनी प्रत्येक खेपेक तागेली म्हाका टॅगलायन जी आसता ती खूब आवडटा फ्रंट पेजी वयली. आनी बरें बरयलां सेलिब्रेटींग गोवाज ट्रेडिशन ऑफ लायट एंड हेरिटेज म्हण. सो जॉयल म्हाका प्रामाणीकपणान दिसता ह्या लायट आनी हेरिटेजाचेर तुवें इल्लो उजवाड घालचो. Pramod, every time Diwali comes or any festival comes like Christmas or Diwali, we think that we should give our readers something to read on the festival, and this is our small offering for our readers. Having said that, Pramod, it is very challenging because unlike Goan Varta and Bangarboi, where they have a wider concept of Ank, where you can touch upon issues, major issues like Panjim or any other city or the cultural heritage of Goa. We cannot do that, or our readers may find it a little odd on the occasion of Diwali. Why are you getting into these issues? Correct. It will be the first question. So I have made a conscious effort to look at content which is only related to Diwali. So this is the time. Last time we brought out a lot of new things which have been
coming into the Diwali festivity. This time I have gone deep into traditions of Diwali which have been forgotten or lesser known. I will explain to you later as we progress, like what kind of traditions I am touching on. But having said that, this is exclusively on Goa. It is not about India or Correct. pan this thing. It is about Goa and the traditions during Diwali time. या महेश बाबा मला उच्च पयली एक म्हाका मुद्दम गजाल सांगचे दिसता की आमी सदांच भुरग्यांची दिवाळीची सुटी चालू जाल्यात आनी म्हाका दिसता चडशे पेरंट्स जे आसात ते आमकां म्हणटा आसतले की भुरगीं फक्त मोबायल घेवन बसल्या म्हणून सद्या कोण तांकां तुगेलो दिवाळीक जर दिवाळी कॅम्पां धाडटा आसतलो कोण नाचपा धाडटा कोण आनी थंय धाडटा कितें तरी करून हे घरांतल्यान भायर वचून मातसो थोडो वेळ मोबायलांच्या हातां आसचो न्ही म्हण तर हांव मुद्दम सांगता की वाचपा परस बरी गजाल खंयचीच न्ही आनी आमचे कडेन 3 वेगवेगळे भाशांतले अंक आसात सो हे भुरग्यांक जर दिले जाल्यार हातूंतली 2 इम्पॉर्टंट गजाली पयली म्हायतीपूर्ण तर आसाच अभ्यासपूर्ण तर आसाच आनी भुरग्यांक वाचपाची संवय लागतली ज्या भाशे भितर भुरगीं कम्फर्टेबल आसात त्या भाशेन कोंकणीन कम्फर्टेबल आसात कोंकणीन मराठीन कम्फर्टेबल आसात मराठीन इंग्लिशीन कम्फर्टेबल आसात इंग्लिशीन हातूंतलो खंयचोय जरी अंक काडलो दीस वील बी अ गूड रीड फॉर एवरीबडी म्हणजे जाणट्या खातीर तर आसाच पण भुरग्यां खातीरय बी गोंय आनी गोंयची हेरिटेज समजून घेवपा खातीर म्हाका दिसता ह्या 3 दिवाळी अंकांचो खूब आदार जातलो म्हाका महेश मुद्दम हे विचारपाक की गोंयाक जी दिवाळी अंकाची परंपरा आसा ती महाराष्ट्रा आसाच महाराष्ट्रांतल्यानच ती सुरवात जाली गोंया भितर आनी आज एक आमची सारकी मिडिया हावस हे फक्त मराठी दिवाळी अंक काडना जाल्यार कोंकणी दिवाळी अंक काडटा आनी त्याच बरोबर इंग्लिशूय काडटा ही जी परंपरा आसा गोंया भितर कशी वाडत गेली मागीर इवन वृत्तपत्रांनी सुद्दां गोंयांतली काडपाची ही कशी वाडत गेली आनी आज ह्या पावड्या मेरेन आमी पावल्यात मेन म्हणजे महाराष्ट्रान आसात दिवाळी अंकाची बंगालानूय आसा ते दुर्गा पुजे वेळार अंक काडटा अशें सेम महाराष्ट्रान परंपरा गोंयान म्हाका दिसता मुक्ती उपरांत स्टार्ट जाली पूण कोंकणी कडेन कांय हें नाशिल्लें न्ही साधनां बिधानां लेखक बिखक तेन्नाच घडटाले नवे कित्याक दिवाळी अंक काडटलो जाल्यार एक 50 तरी लेखक जाय मिनिमम तेन्ना मागीर हळू हळू जावन पयलीं येताले पूण आतां एक सांगपाक वायट दिसता की संख्या उणी जाल्या 3-4 येता अंक पयलीं हालीं मेरेन येताले कारण दिवाळी अंक काडप म्हणजे कितलें कठीण काम हे जायरात जाय मेन हय हें कितलें कठीण काम तेंय तुवें सांगचें जायरात एक मेन जाय हय टायप करपी हें जाय देवनागरी टायप करपाक आतां कोणाक कळना थोडेच लोक आसा सगळे इंग्लीश करता टायपींग तें जाल्यार मागीर तें सेटींग करपाक जाय ते पानां बिनां लायतलो आनी तूं भायर जर दीत तें जाल्यार खर्च खूब येता तितली जायरात जाल्यार तितलें तें हें जाता नाजाल्यार तें काडप खर्चीक खूब बरोबर जायरात हें करप खर्चीक ताका लागून सहसा कोण वचना थोडे लोक म्हणटा जायराती खातीर लोक दिवाळी अंक काडटा तशें ना आनी सांस्कृतीक मूल्य खूब आहा आतां जे लेखक आसा म्हणजे लोकांचे न्ही म्हणजे सुद्दां आमी दिवाळी अंकानूच बरोवन हळू हळू मागीर न्यूजपेपरान बरोवप बरोबर अशें करून हळू हळू डेवलप जाता तेन्ना दिवाळी अंकांनी पेपरांनी बरोवपाक जाय सगल्यांनी आतां जे प्रस्थापीत आहा ते पयलीं 9 दीस आशिल्ले बरोबर आनी आमी आतां आमचे कडेन चड प्रस्थापीत बरें ना थोडे आसा ना म्हणिना पूण 9 दीस चड आहा ते आनी 1-20 वर्सान प्रस्थापीत जातले आनी अशीच तांची सुरवात जावपाक जाय असोच प्लॅटफॉर्म तांकां मेळपाक जाय कमी आहा कोंकणीन खूब कमी आसा आनी वाचन जाय भुरग्यांचें तुमी आत्तां म्हणलें की भुरगे मोबायल घेवन बसता हय थोडे कितें म्हणटा ना वाचन कमी जालां म्हणून कोण सांगता ते किंडल आनी कितें कितें तें हाजेर वाचता पूण म्हाका दिसना वृत्तपत्र हे दिवाळी कथा सुद्दां वाचपी लोक कमी जाल्या मुगे वाचपाक कितें म्हाका मोबायलाच्या भुरग्यांनी वाचलें म्हणून कांय प्रॉब्लेम ना वाचिना प्रॉब्लेम असो आहा की मोबायलाचेर वाचतात काय कितें हो दुसरो प्रश्न आसा तेच सांगता वाचिना मोबायलाचेर वाचात की त्याचेरय वाचात आनी साहित्याचो सगळ्या भाशांतल्या साहित्याचो जो स्टँडर्ड आशिल्लो पळय तो हळू हळू मातसो कमी जाता तो वयर काडपाक प्रयत्न जाता पयलींच्या काळांत कितें जातालें महाराष्ट्रान पु ल देशपांडे मंगेश कार्टून तांची वपू काळे बी व्हडले एकशे बडकर एकले आनी ते येतले म्हणून लोक आतुरतेन रावताले पयलीं आमचे कडेन सुद्दां कोंकणी रवींद्र बाब बी सगळे बरयताले मनोहर राय खूब जाण आतां तें हें ना आसा ना म्हणिना स्टँडर्ड कमी जाला म्हणिना पूण अशें एक वाचन करून एक बरें वैचारीक लेखन करपी वाडपाक जाय खूब बरें खरडलें धाडलें तसलें करूंक जायना बरोबर एक म्हाका मुद्दम ह्याच मुद्द्याचेर सचिन तुमी हें म्हणटात आनी म्हाका जनरली हांव पयर त्या दीस पळयतालो आनी एक बरी इंट्रस्टींग गजाल आसा हातूंत भितर व्हेरी इंट्रस्टींग रिषभ शेट्टीचो इंटरव्यू आसा
पळय कांताराचो आनी एक बरो इंटरव्यू आसा, डिटेल्ड इंटरव्यू आसा सारको. म्हळ्यार तुमी जर पळोवपाक शकता पळय सामको डिटेल्ड इंटरव्यू ऋषभ शेट्टीचो आसा. म्हळ्यार फक्त स्थित्यंतरांच ना शारांची, तर सिनेसृश्टींतली स्थित्यंतरां जी खंय तरी एक बॉलिवूड मेरेन मर्यादीत आशिल्ली ती शिमो हुपून आज हो जो बाकीच्या देशांतलो सिनेमा हो राष्ट्रीय सिनेमा कसो जावपाक पावला ताजे विशीं हातूंत भितर आसा. हो इंटरव्यूवाची मातशी काणी सांग. जेन्ना आमी फूल दिवाळी अंक प्लान करता तेन्ना आमच्या जे मिटिंग्यो जाता तेतून एक आमचो प्रयत्न आसता की बाबा एक कोण तरी असो मनीस जाय जो ट्रेंडिंगान आसा सद्याच्या काळान, बरोबर, की जेचें नांव सगळ्या लोकां मेरेन पावलां. सो ह्या वर्सा आमी जेन्ना विचार करताले की कोणाक आमी आपोवया इंटरव्यू खातीर, कोणाचें प्रेजेंटेशन करुयात. सो संपादक पांडुरंग गांवकर हांणी चिंतलें की कांतारा सद्याक सगळे कडेन पावला आनी कांताराचो जो डायरेक्टर आसा, रायटर आसा आनी मेन एक्टरय आसा ऋषभ शेट्टी. सो ताजे इंटरव्यू आमी प्लान करुया, मेळटा जाल्यार पळोवयात म्हणून. कित्याक ते सुपरस्टार चड बिजी आसता, सो तेंचे कडेन पावप म्हटल्यार व्हडलें स्ट्रगल. तेंचे स्ट्रगल आमी मांडटा ते आसात, पूण तेंचे मेरेन पावप हे व्हडलें स्ट्रगल, हे आमचें स्ट्रगल. सो लकीली आमकां हर्षदा वेद पाठक ही मेळ्ळी आनी तिणें ताजे कडेन कॉन्टॅक्ट करून ती इंटरव्यू घेतली. आनी लेटेस्ट इंटरव्यू म्हटल्यार पयलींचे कशें आसतालें की पयलीं केन्ना घेताले 3 म्हयने पयलीं 6 म्हयने पयलीं आनी मागीर ती छापताले. आतां ना, ही इंटरव्यू आसा ही ओरिजिनल आत्ताच्या काळांतली. म्हटल्यार हो जो कांताराचो चॅप्टर 1 येयला प्रिक्वेल, तो रिलीज जाल्या उपरांत बरोबर ऋषभ शेट्टीचें कितें म्हणणें आसा तें तिणें जाणून घेतलां आनी ऋषभ शेट्टीचो स्ट्रगलय मांडला तेतून. पूण सांगपाची एक बरी गजाल म्हटल्यार तिणें मराठी फिल्म जे येयला दशावतार म्हणून, कारण कांताराची थीम आनी दशावतार थीम ही सिमिलर आसा. सो त्या थिमीर ज्यो मराठी फिल्म येयला हेजे विशीं तेका कितें दिसता, ऋषभ शेट्टी कितें सांगता हे बी तेतून आसा. आनी डिटेल तेचो जो प्रवास आसा ऋषभ शेट्टीचो, जो कांय गजाली तेणी अश्यो सांगल्यात जो फक्त तुमी वाचून तुमकां कळटल्यो, त्यो आमी सांगोंक जायना. आमी सांगप न्हीच, हो विकतो घेवपा जाय. आनी ह्यो जर हांगा सांगल्यो जाल्यार तुमी हे विकतो घेवपा ना. सो आमकां विकतो घेतलो जाय तुमी. सो ह्यो ज्यो इंट्रस्टींग गजाली सचिन सांगता त्यो जर तुमकां वाचपाक जाय जाल्यार मुद्दम गोवन वार्ताचो दिवाळी अंक घेवचो. आनी एक आसा, आमी प्रामाणीकपणान जायराती बिराती घेतात पण आमी केन्नाच हाजो प्रायस चड दवरनात. महाराष्ट्रांतले दिवाळी अंकाचे प्रायस आज खंयचे खंय पावले. आमी हो गोवन वार्ताचो अंक फक्त 150 रुपया भितर दितात. हे तुमचे म्हऱ्याक हो गोंयकारांचो अंक, तो गोंयकारांक परवडटा त्या रेटी भितर गोंयकारां म्हऱ्याक पावचो, ही आमची प्रामाणीक भावना. सो त्या खातीर म्हाका भंय दिशिल्लें उलयतलो सचिन अशें म्हळें ऋषभ शेट्टीक बी सांगत म्हणून. तें ताणें सांगलें ना, तें बरें केलें, कारण हें तुमी घेवन वाचचें अशें आमकां प्रामाणीकपणान दिसता. जयर हांव तुजे हाचेर जेन्ना नदर मारतालो म्हाका 2-3 विशय बरे आवडले आनी ताजेर तुमी मुद्दम सांगचें. एक तातूंत भितर सुंदर विशय जो आसा तो म्हळ्यार सेलिब्रेटींग द फेस्टिवल ऑफ लायट्स इन जर्मनी, हो विशय आसा. दुसरो आसा बेळगावी एंड गोवा टायमलेस बॉन्ड इल्युमिनेटेड एवरी दिवाली. आनी तिसरो आमगे आसा की दिवाली इन गोवा, कळ्ळें तुका, ट्रान्झीट फ्रॉम अ होम टू अ कॉन्क्रीट डोम. हे 3 विशय म्हळ्यार लोकल, रिजनल आनी इंटरनॅशनल, हें कशें तकलें आयलें? Pramod, first of all, I'll tell you a story on which the traditions have been focused on. एक वास्को म्हणल्यार आमी एक सप्ताह म्हणून आयकता. ओके, सो this is around 70-80 years back when ते सार्वजनीक गणेश करताले आनी तेन्ना एक डोनेशन काडटाले. आनी डोनेशनाचो एक हें आशिल्लो की मिनिमम 1.5 रुपया दिवचो म्हणून. सो एक घरान गेलो आनी तेन्ना ते कडेन 1.5 रुपया दिवंक जावंक ना. ते कडेन 50 पयशे आशिल्ले. तो म्हणपाक लागलो 50 पयशे जाल्यार दिता, पण आनीक पयशे ना आपणा कडेन. दे डीड नॉट टेक दॅट 50 पैसे. दे से नो, वी कॅनॉट टेक 50 पैसे, आमकां मिनिमम 1.5 रुपया दिवचो पडटलो. सो तो निराश जालो सामको आनी आय एम नॉट पार्ट ऑफ दॅट सेलिब्रेशन. कसो ताका भायर उरलो म्हणून तो दूख जालो. सो तेन्ना कितें आशिल्लें, ऑपोजीट रेल्वे स्टेशन इन वास्को देर वॉज दीस चौक आशिल्ली, एक अड्डा असो, कम्युनिटी कायंड ऑफ अ अनऑफिशियल क्लब. सगळे प्रॉमिनंट पीपल थिंगा येवन मेळटाले. बरोबर. तिका मेळटा मागीर तेणें सांगलें आपणा कडेन पयशे नाशिल्ले, 50 पयशेच आशिल्ले आनी 1.5 रुपया आपणा कडेन नाशिल्लो म्हण दिवपाक. सो तेन्ना सगळे म्हणून ते टायम जोशी वॉज इन एट द हेल्म ऑफ दॅट ग्रूप वेर इट्स जस्ट ऑपोजीट रेल्वे स्टेशन. आनी तेन्ना दीस इज अबावट 70-75 years बॅक. तेन्ना सगळ्यांनी चिंतलें की आमी फॉरगेट दीस सेलिब्रेशन, वी वील सार्वजनीक तांकां करूं दी, आमी आमचो वेगळो एक सेलिब्रेशन करुया.
आनी सगळ्यांनी वट एवर मनी इट कुड गेट 50 पैसे जावं आनी रुपया जावं कितें करून सगळ्यांनी कलेक्शन केलें आनी दॅट इज द टायम एट दिवाली टायम दे had a celebration called as Mahalakshmi Utsav. It was a big celebration which is even held today. 70 years tradition asa teka 7 दिवसाचो तो उत्सव असता. So that is the tradition which is focused on the book. That is the main focus of this kind of traditions. Like from a village to a dome. Now we are talking about how people have migrated from our villages to concrete homes. And how the celebrations have changed. आता पयलीं कितें आशिल्लें सगळे घरान सगळे एक हें जातालें this एकठांय जाताले. There was a kind of a community bonding together. कोण एक कितें करतालो सगळे बिजी. आतां सगळे कमर्शियल जालां पळय. Everybody buys things from outside. Even the तुमचो स्टार आसता हेजो दिवाली स्टार इज बीन आकाश दिया. So तो देखून भायर बायलांनी हें करता. So that is the transition which we are trying to explain among traditions now, how traditions have changed also. अशें करून भायर countries, outside countries, wherever Goans are there, how they celebrate Diwali, that also is mentioned there. There are so many other things which are. तुवें एक काणी सांगली आनी काणी सांगनाका लोकांनी घेतलेली जाय आमकां. सो एकच काणी पुरो. सो आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट एकच काणी कित्याक पुरो. सो हाजी किंमत फक्त 50 रुपया. ओन्ली 50 रुपीज. कारण 50 रुपया भितर हें आमकां दिवपाक परवडना. आमी ते कशें बशें करून दितात इतल्याच खातीर की तुमचे म्हऱ्या पावचे आनी वाचपाक मेळचे. सो मुद्दम घेयात आनी वाचात. खूब इंट्रस्टींग गजाली आसात. गोंयचे बद्दल आसात, गोंयच्या लोकां बद्दल आसात, गोंयच्या संस्कृती बद्दल आसात. मुद्दम घेवन वाचात. म्हाका वयेश बाब मुद्दम ह्या दिवाळी अंकाचेर विचारपाक जाय. तुमी सुनापरान्ताक आसतना दिवाळी अंक काडल्यात? चवथ अंक काडटाले. मागीर तुमी आतां भांगरभूंय काडटात. कितें ट्रान्झिशन दिसता की सुनापरान्ताक चवथ अंक जे काडटाले ते आतां तुगेलो हो भांगरभूंयचो दिवाळी अंक काडप. आनी चवथ अंक वॉज अ व्हेरी इंट्रस्टींग आयडिया. आज आमी दिवाळी अंक काडटात. सो ह्या इतली वर्सां भितर कितें फरक दिसता, हे ट्रान्झिशन दिसता? फरक अशें कांय ना. ते पयलींचे लेखक आहा ते थोडे कमी जाले आतां. बरोवपूच कमी जाला. म्हणजे आतां दुसऱ्याक कोणाक बरयता ते आमकां बरयतात अशें ना. हातून एक बरी गजाल आसा म्हणजे बिंबाचो संपादक दिलीप बोरकार आमकां लेख बरयला. ही मोठी गजाल. बरोबर. अशें कोण आसपाक जाय. मिडिया भितर अस्पृश्यता आसपाक जायना ह्या मताचो हांव. फरक असो कांय ना. आसा तशें ना. स्टँडर्ड मातसो हें जाता आनी वाडपाक जाय. हय आमचो वाडपाक जाय म्हणटा. बरोबर. हय. आनीक आमी एक नवीन हें केलां की रोमी कोण बरयता. हय. 5 जाणांनी बरयलां दिवाळी अंक. सहसा कोण बरयना अशें. हय. आनी आनीक डेलीच्या अंकानूय बरयता आनी सांगपाक एक म्हणजे ते देवनागरीन बरयता. बरोबर. आनी म्हाका न्ही तुवें बरे ह्या मुद्द्याचेर व्हरून म्हाका सोडलो. आमी रोमी आनी हे ना म्हाका एक गजाल येदो प्रोग्राम स्टार्ट जाय आसतना तूं म्हाका बऱ्या मुद्द्यांचेर व्हरून सोडटा आनी त्या मुद्द्यांचेर मागीर हांव सचिना म्हऱ्या वता. तुवें म्हाका सांगलो की फायनली आमचे भितर दिवाळेच्या टायमार तरी हांव म्हणपाक शकता असली वण्टी आसपाक जायना. आनी कारण कितें जितली भाशा कळटा तितलो मनीस बरो जाता, समृद्ध जाता. जितली लिपी कळटा तितलोय मनीस समृद्ध जाता. त्या गजाली खातीर आमी बेश्टीच केस्तांव करत बसप हातूंतल्यान म्हाका दिसना की गोंयचे आनी गोंयकारांचे बरें जावपाक शकता. पूण हो प्रयत्न जावप की रोमीच्या लेखकांनी आपूण जावन भांगरभूंय भितर बरोवप, आपूण जावन बरोबर. आनी देवनागरीच्या लेखकांनी रोमीन बरोवप. हातूंत भितर म्हाका दिसता हातूंतल्यान ही विचारांचें आदान प्रदान जावप गरजेचें. हें कित्याक म्हळें कारण म्हाका एक बरी इंट्रस्टींग गजाल आतां म्हाका दिसता की सचिनान उलोवचें. तूं सारको योग्य मुद्द्यार व्हरून सोडटा म्हाका प्रत्येक खेपेक. हांव तुगेलें जेन्ना पळयतालो व्हेरी इंट्रस्टींग मराठी भितर मराठी दिवाळी अंकाचें सांगता हांव. तातूंत भितर महाबळेश्वर सैलान बरयला. त्याच बरोबर सकल गोरा ढवळीकरांनी बरयला. बरोबर न्ही. मागीर हांगा कविता जर पळयल्यो जाल्यार माधव बोरकरांनी बरयला आनी प्रवीण दवणेंनी बरयला. सो ही जी गजाल आसा आनी खूब जाणांनी बरयला. हांव फक्त नांव इतल्याच खातीर घेता की ज्या मुद्द्यांचेर हांव उलयतात तें. सो फायनली ज्यो आमचे भितर वण्टी आसात त्यो ह्या दिवाळी अंका भितर तुमी मोडून काडल्यो. हेतू पुरस्सर केलें काय सहज जावन गेलें? ना. आमी जेन्ना दिवाळी म्हणटा तेन्ना हो सण आसा हो सगळ्यांचो सण. बरोबर. सो हेतून आमी लिपी भाशा हें करपाची गरज ना. प्रयत्न इतलोच आसलो की जे दुसऱ्या भाशेन बरयतात ते मराठीने तितलेच बरें बरोवपाक शकता. बरोबर. हें सगळ्यांक खबर आसा. हय. आनी हांव तर म्हणटा की मराठीन आनी चड बरें बरयतात ते. सो हे लोकां मेरेन पावपाक जाय.
हाजे पयलीं आमी जे अंक काडले दिवाळी अंक जावं नाजाल्यार आमचो बाल विशेशांक जावं उपावया म्हणटा तो तातूंतय आमी कोंकणी लेखकांक स्थान दिलां आनी तांच्यांनी ज्यो मराठी कथा बरयल्या आनी ज्यो कविता बरयल्या आउटस्टँडींग म्हटल्यार आमकां महाराष्ट्रांतल्यान तेचो खूब लोकां कडल्यान फॉलोअप मेळ्ळो की ह्यो कविता आनी ह्यो कथा ह्यो तुमच्या मातयेंतल्यो कथा अशें दिसता आमकां म्हणून. सो म्हाका तर दिसता की जर कोणाक दिसता आसलें की खंयची भाशा वो लिपी जावं लिपी वयल्यान वाद करपाक जाय तर तशी करपाची गरज ना. आपल्याक जे सर्जनशीलता आमची आसता आमी जे बरोवपाक शकता म्हाका जे बरोवनशें दिसता त्या भाशेन बरोवपाचें व्यक्त जावपाचें. आतां जे माध्यम आसा ते फक्त म्हटल्यार लिपी किंवा भाशा म्हणटा आमी. सो ते माध्यम कितेंय आसूं विचार तोच उरता. सो तो लोकां मेरेन पावपाक जाय चड करून लोकांनी ते एक्सेप्ट करपाक जाय की बाबा ही भाशा आसूं वो लिपी आसूं हे आमी भेदाभेद आसतात त्या जाग्याचेर ते आसपाक जाय पूण जो विचार आसा किंवा जी सर्जनशीलता आसा ती सगळ्यांनी एक्सेप्ट करपाक जाय तातूंतल्यान शिकपाक जाय आमी. बरोबर. आनी हांव मुखार वचचे पयलीं मुद्दम सांगता भांगरभूंयचो जो अंक आसा ताची किंमत फक्त 100 रुपया आसा. परत सांगता हें आमकां परवडना 100 रुपया दिवपाक. आमी इतल्याच खातीर ही सर्कस करतात की हें चालू उरचें ही परंपरा चालू उरची आनी ही दिवाळी अंकाची परंपरा आमच्या तिनूय वृत्तपत्रांनी चालू उरची. सो तुमी फाल्यां इतली सांगता आमी जेन्ना आज शेनवाराक किंवा आयताराक बसून ॲप ओपन करता आनी जेन्ना जेवण ऑर्डर करता पळय तेन्ना सहज 1-1.5 हजाराची ऑर्डर दितात आनी तुगेले घरा कडेन हाडून पार्सल पावयतात आमकां आनी आमी खातात आनी विशय सोंपता. हे सासणाचें उरतलें घेतलें जाल्यार. आनी ह्या तिनीची जर हांवें जर तुगेलें हें केलें एडिशन केलें तिनी अंक समजा जर तुमी घरां घेतले जाल्यार सुद्दां 150, 50 आनी 100 300 रुपयां भितर तुमकां इतलो सगळो हो खजिनो तुमच्या घरां भितर पावता. सो आमी असो समाज जाल्यात की आमकां तें ॲप ओपन करून टक करून तुगेली ऑर्डर दिवपाक आमकां त्रास दिसना आनी तेन्ना आमी 300 न्ही 1.5 हजार रुपयांची बील करतात. पण 300 रुपयाची दिवाळी अंक घे म्हळ्यार की आमची तकली आठवी पडटात. त्यो आठवी पडपाची बंद जावपाक जाय. हांव हिशोब इतल्याच खातीर सांगता कारण हो खूब सोंपो हिशोब की खर्च करतना खंयच्या गजालीचेर खर्च करप हाजेरूय जर आमी तकली फोडली जाल्यार म्हाका दिसता आमची घरां भितर खूब बरी गजाली पावपाक शकतात. हांव लास्ट आतां डिजर्टाचेर येता सोंपयता म्हणटकीर आमी सोंपतना सारकें मागीर जॉयलान बरें एक दिवाळी डिलायट्स म्हणून सेक्शन केलां. तातूंत भितर तुगेले 2 पदार्थ घाल्यात सांग बरें. एक म्हळ्यार सॉल्टी नमकीन शंकरपाळे आनी खाजूर ड्राय फ्रूट बर्फी. हें तुवें कशें चिंतलें हाजेर हें सांग हाजेर सोंपोवया. हय See, Pramod, every Diwali magazine we end it on a sweet note. एक section असता कितें तरी sweet कितें तरी करचें म्हणून आनी these are practical recipes which can be done at home and these are done in Goan homes. तूं खाजूर ड्राय फ्रूट बर्फी घरा कडेन कशी करप ताची रेसिपी दिली हय 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 तशी दिल्या. So and these are done by the people actually who from Goa. जनरली ह्या भानगडी पडना तुवें सांगलें म्हणटा पळोवपाक वता पळय. So Pramod, you must tell your wife to try this and हांवूच करता. हय इतली कठीण कठीण गजाली सांगप आसना आपणें स्वता पयलीं ट्राय करप. सो दीस इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. बरी सारकी डिटेल दिल्या रेसिपी सारकी जर करपाक जाय जाल्यार घरा कडेन ट्राय करपाक जाता. सो आमगेले इतलेंच उद्देश आसा की ही जी परंपरा आसा ती घरा घरांनी पावची. हाका खर्चूय चड येना पूण हातूंतल्यान खूब कितें तरी मेळटा. हे 3 दिवाळी अंक अशे आसात जाणी भाशेच्यो वण्टी मोडून उडयल्यात. कारण तिनी भाशां भितर अंक आसात. त्याच बरोबर आमचे हरशीं जे आमी वाद घालत बसतात लिपीचे मराठी कोंकणीचे तेही ह्या दिवाळी अंकांनी मोडून उडयल्यात. जशें सांगलें सचिनान की कोंकणी लेखकांनी खूब सुंदर मराठीन बरयलां. फुडल्या वर्साक मराठी लेखकांनी कोंकणीन बरोवचें कोंकणी मराठी लेखकांनी इंग्लिशीन बरोवचें. हेंच म्हाका दिसता एक मिडिया हावस म्हूण आमचेंय सक्सेस आसतलें. कारण त्यो वण्टी मोडून पडच्यो ते विचार एकामेकां म्हऱ्या पावचे आनी एक अशीच दर्जेदार साहित्याची दर वर्साक निर्मिती जायत रावची इतलेंच हांव मागतां. आमच्या तिनूय एडिटरां कडेन मागतां कारण हें अशेंच करत रावात. कारण म्हाका हें वर्सा खूब आवडटा दिवाळी अंक. ही परंपरा आमी चालू दवरया आमच्या फुडल्या पिळगे म्हऱ्या पावोवया. आनी महेशान जशें सांगलें की आमी फुडल्या पिळगेक व्यासपीठ दिवपा खातीरच ह्या वर्साचो दिवाळी अंक काडलो म्हणून तीय तयारी आमी दवरल्या. सो हो हावेस जेन्ना घेवन आमी फुडें वतात तुमचोय आदार आमकां मेळचो इतलेंच मागतां आनीक थांबतां. सचिन बाब, जॉयल बाब, महेश बाब, थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट म्हणटा आनीक वाचत रावात दिवाळी अंक अशेंय म्हणटा आनीक थांबता. देव बरें करूं.